फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टीव्ही अपडेट्स. फिफा वर्ल्ड कपांतले दुसरी सेमीफायनल ह्या मॅचीक कितें जालें तेजो हो नियाळ. सुप्रसिद्ध खेळगडो फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी ह्याच्या जबरदस्त खेळाक लागून अर्जेंटिनान एका गोलान फाटीं पडले उपरांत निमणी 7 मिनटां आसतना 2 गोल करून इंग्लंडाची हार घाली आनी अशा रितीन तेमी शेगी दुसरे फावट जाल्यार वर्ल्ड कपाच्या इतिहासांत 7वें फावट फायनलीक प्रवेश करपाचो मान मेळयलो. अटलांटा हांगासर जाल्ली ही मॅच खूपच रोमांचक आनी अटीतटीची थारली. मॅचीच्या 85व्या मिनटा पर्यंत इंग्लंडचो पंगड एका गोलान फुडें आसलो. ह्या वेळार दिसतालें की इंग्लंड 1966 वर्सा उपरांत वर्ल्ड कपाच्या फायनलीक पावतलो. पूण अर्जेंटिना आनी तेंचो कॅप्टन मेस्सी हांच्या मनांत कितें वेगळेंच आसलें. तांणी जबरदस्त खेळ करतना इंग्लंडाचें जोरदार आक्रमण केलें आनी 85व्या मिनटाक आनी उपरांत इंजुरी टायमाच्या दुसऱ्या मिनटाक दरेक एक गोल करून ही मॅच जिखली. एन्झो फर्नांडीस हाणें 85व्या मिनटाक गोल केलो जाल्यार लाउतारो मार्टिनेज हाणें इंजुरी टायमाक गोल केलो. हे दोनूय गोल मेस्सीच्या अप्रतीम असिस्टाचेर जाले. ह्या मॅचीत मेस्सीच मॅन ऑफ द मॅच थारलो. अशा रितीन नॉकआउट फेरयेन रावंड ऑफ 32, रावंड ऑफ 16 आनी क्वॉर्टर फायनल आनी सेमीफायनल शेगी 4 मॅची अर्जेंटिनान हारीच्या सामकारांतल्यान मॅच जिखून मान मेळयलो. आतां अर्जेंटिना आनी स्पेन हांच्या मजगती येता ते आयताराक वर्ल्ड कपा खातीर मॅच जातली. जाल्यार इंग्लंड आनी फ्रांस पंगड ब्रॉन्झ पदका खातीर शेनवाराक खेळटले. आतां जी सेमीफायनल मॅच जाली अटलांटा हेजे बद्दल जाणून घेवया. एन्थनी गॉर्डन ह्या इंग्लंडच्या खेळगड्यान 55व्या मिनटाक इंग्लंडाक आघाडी मेळोवन दिली. हो गोल जाल्या उपरांत इंग्लंडचो पंगड ही मॅच जिखतलो आनी जे 2022 वर्सा वर्ल्ड कप जिखिले अर्जेंटिनाक आपलें आव्हान सोंपोवचें पडटलें अशें दिसतालें. पूण बदली खेळगडो लाउतारो मार्टिनेज आनी 90.2 ह्या मिनटाक गोल केल्या उपरांत स्टेडियमार आनी इंग्लंडच्या पंगडां मदीं निराशेची भावना पडली आनी स्टेडियमार उपस्थित आशिल्ले जे फुटबॉल मोगी तूं जास्त करून इंग्लंडचे खेळ मोगी आसले तेमी एकच जल्लोश केलो. अर्जेंटिनाचे खेळगडे देबान हरपून नाचूंक लागले. ही मॅच खूपच इंट्रस्टींग जाली आनी वन ऑफ द बेस्ट ह्या वर्ल्ड कपाची अशी ताका मान मेळ्ळो. मॉर्गन रॉजर्स हाणें दिल्ल्या असिस्टाचेर 25 वर्सां पिरायेच्या गॉर्डनान इंग्लंडाक आघाडी घेवन दिली. ह्या वेळार अशें दिसतालें की 1966 वर्सां उपरांत इंग्लंड परत एक फावट वर्ल्ड कप जिखतलो काय आनी फायनलीक पावतलो काय. पूण 85व्या मिनटा उपरांत हें सगळें चित्र बदल्लें. अर्जेंटिनान निमणे 15 मिनटां आसतना इंग्लंडच्या गोल क्षेत्रांत परत धडाके मारले, तेंचें आक्रमण केलें. काही तेंचे फटके चुकले, काही फटके गोल पोस्टाक आपटले. पूण निमणे वेळार 2 तांकां जे चान्स मेळ्ळे तेमी तेचो उपयोग केलो आनी आपल्या टिमीक फायनलीक व्हेलो. ह्या मॅचीक ते पळोवंक गेले जाल्यार सेकंड हाफाक अर्जेंटिनाचो कोच लिओनेल स्कालोनी ह्यांनी जे बदल केल्ले ते निर्णायक थारले. ताणें जे आपले दमिले खेळगडू आसले तांकां परत फाटल्यान घेतलो आनी नव्या खेळगडूंक धाडलो. हेच्या उपरांत मेस्सीचोय खेळ खूब उंचावलो आनी मेस्सीन आपल्या टिमी खातीर अष्टप्रस्थाचो खेळ करून एक नवें उदाहरण दिलें. निको गोंजालीस हेका 64व्या मिनटाक, रॉड्रिगो द पॉल, निकोलस ओटामंडी आनी गोंजालो मॉन्टियल हांकां 72व्या मिनटाक आनी जाणें जो सुपर सब थारलो सेगीत दुसऱ्या मॅचीक तो लाउतारो मार्टिनेज हेका 81व्या मिनटाक कोच स्कालोनी हाणें ग्रावंडार धाडलो. ह्या दरम्यान 75 ते 85 ह्या मिनटां भितर एलेक्सीस मॅक एलिस्टर हे अर्जेंटिनाचे खेळगडे थंय 2 प्रयत्न फुकट गेले जाल्यार एक प्रयत्न तो पिकफोर्ड गोलकीपर आसा इंग्लंडचो तेणी बऱ्या तरेन आडयलो. ह्याच टुर्नामेंटाचेर इंग्लंडच्या कामगिरीचेर जर आमी नदर उडयली जाल्यार रावंड ऑफ 32 ह्या मॅचीक कॅप वेर्दे ह्या पंगडान जो पयलेच फावट वर्ल्ड कप खेळटालो अर्जेंटिनाक एक्स्ट्रा टायमा पर्यंत झुंजयलो. ही मॅच अर्जेंटिनान एक्स्ट्रा टायमातल्या गोला लागून 3-8-2 अशी
ह्या वेळार अशें दिसतालें की अर्जेंटिना ह्या वर्ल्ड कपाच्या फायनलीक पावचें ना अशें. तेजे उपरांत इजिप्ता वांगडा मॅच खूपच गाजली. ह्या मॅचीक जी रावंड ऑफ 16 मॅच आसली तितूंत 79व्या मिनटा पर्यंत इजिप्ताचो पंगड 2 गोलांनी फुडें आसलो. इंग्लंडान उपरांत 13 मिनटांत 3 गोल करून ही मॅच जिखली. ह्या मॅचीक इंजुरी टायमाक एन्झो फर्नांडीस हांणी केल्लो गोल निर्णायक ठरलो. अशा रितीन अर्जेंटिनाचो पंगड क्वॉर्टर फायनलीक पावलो. ह्या मॅचीकय तेंची मॅच 90 मिनटांच्या खेळाक स्वित्झर्लंडा आड 1-1 अशी बरोबरीत आसली. उपरांत एक्स्ट्रा टायमाक लागोपाठ 2 गोल करून ही मॅच त्यांनी 3-1 फरकान जिखली. आनी सेमीफायनलीक इंग्लंडाकय असोय ते पिछाडीर आसले. दिसतालें की अर्जेंटिनाचो पंगड हरतलो, पूण तेमी मॅच जिखून एक आपल्या जे चाहते आसले आपल्या टिमीचे तांकां जल्लोश करपाची संदी दिली. आतां जर पळोवंक गेले मेस्सी परत एक फावट गोल्डन बुटाच्या शर्यतीन आयला. लिओनेल मेस्सी अर्जेंटिनाचो आनी फ्रांसाचो किलियन एम्बाप्पे हांणी दरेकी 8 गोल केल्यात. पूण इंग्लंडा आड मॅचीक ताणें 2 असिस्ट केल्ले. ताका लागून मेस्सी आतां 8 गोल आनी 4 असिस्ट हेका सर्त पयल्या सुवातेर पावला. जाल्यार किलियन एम्बाप्पे 8 गोल आनी 3 असिस्टां लागून दुसऱ्या सुवातेर आसा. ह्या दोनूय खेळगड्यांक अजुनूय संदी आसा, कारण फ्रांसाचो पंगड फुडली मॅच खेळटलो जो इंग्लंडा आड ब्रॉन्झ पदका खातीर. तितूंत एम्बापेक आपली गोल संख्या वाडोवपाची किंवा असिस्ट संख्या वाडोवपाची संदी आसा. जाल्यार जी फायनल मॅच जातली स्पेना आड तितूंत अर्जेंटिनाच्या लिओनेल मेस्सीकय आपली गोल वाडोवपाची शक्यता आसा. तशें जालें जाल्यार गोल्डन बुटा खातीर बरीच चुरस दिसतली. अर्जेंटिना एकंदरीत 7व्या फावटी वर्ल्ड कपाच्या फायनलीक पावला. हाचे पयलें तेमी 6 वेळा फायनल पावडो हुपिलो. तितूंत 1978, 1986 आनी 2022 वर्सा ते वस्ताद थारले. जाल्यार 1930, 1990 आनी 2014 वर्सा ते उपवस्ताद थारले. 1966 वर्सा वर्ल्ड कप जिखिल्ल्या इंग्लंडाक तिसरे फावट सेमीफायनलीक हार घेवची पडली. अशी पाळी तांचेर 1990 आनी 2018 वर्सांचेर आयिल्ली. अर्जेंटिनान ह्या वर्ल्ड कपांक 2026 वर्ल्ड कपांक शेगी 7वी जैत मेळयले. आनी ह्या सर्तींक सगळ्या परस चड गोल ते अर्जेंटिनान केला. तेमी 19 गोल केल्यात आनी तितूंतले 8 गोल एकटे लिओनेल मेस्सी हांणी केल्यात. वर्ल्ड कपांक 2022 ते 2026 ह्या पर्यंतचो प्रवास पळयलो तर लिओनेल मेस्सीन सेगीत 11 मॅचींनी गोल नाजाल्यार असिस्ट केला. तितूंतले सेगीत 9 मॅचींक तेणी गोल करपाचो नवो विक्रम केला. 39 वर्सां आनी 21 दिसां पिरायेचो लिओनेल मेस्सी हो वर्ल्ड कप सेमीफायनल खेळपी सगळ्यां परस वयस्क असो आउटफिल्ड खेळगडो थारला. इंग्लंड आनी अर्जेंटिना आड मॅच खूपच उमळशीक वाडोवपी ठरली. तेजे उपरांत मॅच जाल्या उपरांत अर्जेंटिनाचो कोच लिओनेल स्कालोनी हांणी सांगलें की जें आमी जैत मेळयलां तें व्यक्त करपाक म्हाजे कडेन शब्द ना. आमी हें जैत आपल्या देशा खातीर आमच्या लोकां साठी मेळयलां. हेचे पयलें आपल्यान म्हणिल्लें की अर्जेंटिनाचे खेळगडे हे सगळ्यांक चकीत करपी गेम खेळ करतात आनी ताका लागून आमी जिखतात. आमी फुडले मॅचीकय जैतवंत जावपा साठी खूब प्रयत्न करतले. आमी सगळी आमची शक्ती ग्रावंडार दितले आनी अशा रितीन आमी जिखपा खातीर प्रयत्न करतले. आमचे जे खेळगडे जे खेळ करतात ते कशे खेळ करतात ते आपूण लोकांक सांगूंक शकना, पूण ते एक अविश्वसनीय खेळ करतात. आमी अद्वितीय आहेत अशें तांकां दिसता. आनी हे खेळगडे हो अहंकार न्ही की आमी हो खेळ करतात, आमची मेहनत हेजे हें आसा. आमी जे करतात ते मना पासून आसात आनी ताका लागूनच आमी जिखतात अशें लिओनेल स्कालोनी हांणी मॅची उपरांत सांगलें. अर्जेंटिनाची फुडली मॅच स्पेना आड जातली. स्पेन पंगडय सर्तीक अपराजीत आसा. ताणें पयली मॅच ड्रॉ जाल्या उपरांत सेगीत 6 मॅची जिखल्यात आनी अर्जेंटिना पंगड सेगीत 7 मॅची जिखल्यात. अर्जेंटिना पंगडा कडेन मेस्सी सारको अनुभवी खेळगडो आसा. खंयच्याय टायमार गेम कोलपी आनी गोल करपी अशे सुपर सब खेळगडे आसात. दुसरे कडेन स्पेनूचे पंगडय खूब फास्ट गेम खेळटना चपळ आनी वेगवान खेळाचेर भर दिता आनी प्रतिस्पर्धी खेळगड्याचेर जो बचाव आसता तेजेर दबाव घालता. ही मॅच वर्ल्ड कपाची वन ऑफ द बेस्ट जातली अशें जाणकारांक दिसता. फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टीव्ही अपडेट्सांत ह्या इतलेंच. आतां परत मेळया
तिसरे क्रमांकावयल्या मॅचीचो नियाळ घेवन. देव बरें करूं.